आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. अमाजियान बेतेलाचे यादनिकान इस्रायलाच्या राजाक जेरोबोमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्यामध्ये आमोस तुजेर कॉल्पोला. तो सांगता ते देशाच्यान आनीक सोसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता, जेरोबोम तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशा थावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. अमाजियान आमोसाक सांगले, आरे बाकनारा, चल, जुडाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास सोड आनी बाकीत कर. बेतेलांत आमकां आनीक बाकीत करूं नाका, कित्याक ते राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदिर. आमोसान अमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरा राखणो आसलो आनी रुंबोड झाडांचो सांबाळणार. पूण सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पोरजेक बाकीत कर. तर सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरुद्ध बाकीत करूं नाका. इजाकाच्या घराण्याचेर आड संदेश दिवं नाका. आतां सर्वेस्पर सांगता तें पळय. तुजे बायलेक शारांत कलवनपण करचें पडटलें. तुज्यो पूत धुवो तलवारीन मरतल्यो. तुजो गांव मापून वांडटले. तूंच पर्यान मेळे जमनीर मरतलोय आनी इस्रायल आपल्या देशा थावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. स्वभाव. सर्वेस्पराची निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची समोर सोर बरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्याची जाणवाय. स्वभाव. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्याचो उजवाड. स्वभाव. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. स्वभाव. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. भांगरा परस निर्बेल, भांगरा वोन काळजाक तांची आस. मोवा परस पळयेंतल्या मोवा वोन उदीक ते गोडवे. स्वभाव. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. देव बाप आसलो जेजू सवें खुर्सार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयीन ताणें आमचे आदीं केलां. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरी होड्यार चडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोंगरांत आयलो. त्या वेळार अंथरुणार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो. ताचो भावाट पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भिवू नाका पुता, तुजी पातकां भोगसोलीं. आनी हें आयकना फुडें थोड्या शास्त्रांनी आपणा भितर म्हणलें,
हो देव निंदा करता. तांची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर हातलें खंयचें अदीक सोंपें, तुजी पातकां भोगसोलीं म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवंक दिवंक. ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्या देखून देवाक ताणें वखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मियाण सर्वश्रेष्ठ शक्ती, पातकां भोगसुपाची शक्ती. आयच्या वांजेलांत जेजू सर्वश्रेष्ठ शक्ती वयर उगडास घालता. मनशाची सोयीम ओस्कोत म्हणटूच मनीस तरेतरेच्या बांदपासांनी घुसपोंक शकता, जशें आपलेपण, सैतानाची बोडाय, पातक, तरेतरेच्यो पिडा आनी हेर. जेजू प्रमाणे पातकां भोगसुपाची शक्ती जावन आसा सर्वश्रेष्ठ शक्ती. ही शिकवण जेजू फुडें इस्कुटायता. एका हात पांयां दवरलेल्या मनशाचो मुणगे पॅरालिटीक विस्वास पळयवन जेजू ताका सांगता की ताची पातकां ताका भोगसोलीं. हें आयकून शास्त्री आपल्याच भितर गुणगुणूंक लागले, म्हणून की जेजू देव निंदा केली म्हूण. शास्त्राचें मोल वळखून जेजू तांकां विचारलें, कितें करूंक सोंपें? तुजी पातकां तुका भोगसोलीं वो उठ आनी चलूंक लाग म्हणूंक? देवा कडल्यान सगल्यो शक्त्यो ताका मेळ्ळ्यात म्हूण दाखोवंक दिवंक जेजून त्या मनशाक म्हणलें, उठ आनी तुजें चादर घेवन तुज्या घरा वच. जिविताचो संदेश. हें सगळें पळयवन हाजीर आसलेलो लोक अजापलो आनी देवाची महिमा केली की देवान जेजूक इतली व्हडली पदवी वो शक्ती दिली म्हूण. मागणें, भोगसूंक आनी नव्यान त्याच पातकांक पडना जावंक आमचेशी तूं राव जेजू.